Hallelujah, hallelujah. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे रिफ्लेक्शन आमी आराम करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे दीस ऑक्टोबर दीस चवथो दीस ह्या तारीख 4. आज गॉस्पल देवाचें उतर आज आमकां सांगता वांजेल अविश्वासी शारा विशयन जेजू ताची इल्लेशे दुरसोने म्हळ्यार ताका तें सोसूंक जायना थोड्यो संगती. कित्याक म्हळ्यार थंय देवाचें उतर सांगता हाय तुका कोरचिना, हाय तुका बेतसायदा, कित्याक तुमच्या मदें केल्ली ती असरिया तीर आनी सिदोन शारान केल्ली जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळार गोणी वस्त्र न्हेसून आनी आंगाक गबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून जर्तेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकूळ लाभतली. आनी तूं कफरनाव, तूं कितें अंतराळा सडटलें म्हूण चिंताय गी, फाताळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता, जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. आयचो वांजेल जावन आसा लुकास वांजेल 10 अध्याय वाक्य 13-16 म्हणसर. हीं 3 शारां बेतसायदा आनी कोरजिना आनी कफरनाव ही लागीं एकाक लागून आसची शारां. आनी त्या शारांनी जेजू वचून सुवार्ता परगट करता. सुवार्ता परगट मात्र करना, बगर त्या थंयच्या लोकांक सगळ्यांक बरें करता, पिडेस्तांक गूण करता आनी सोर रितीची कितें पिडा शिडा आसली ती सगळी गूण करता जेजू. जाल्यार तो लोक तितलो एक काळजांत कठोर जावन आसलो गे, तांचे काळीज इतलें धरून जाल्लें गे, ताणें जेजूक एक्सेप्ट केलो ना, जेजूक तांणी स्विकार केलें ना. तितलें मात्र न्ही, तांणी देवाचें उतर तांणी काण गेलें ना. कितलें अजापणे अद्भुतां केल्यार तांचें जिवीत बदललें ना. तांणी तांचें जिवीत बदलूंक प्रयत्न केलें ना, मगर त्यात खोटेपणान तीं जियेलीं. देखून ह्या 3 शारांक जेजू एक बेजाराय उलयता. कित्याक ताणें इतली मेहनत केल्ली, त्या जाग्यांनी तो गेल्लो, त्या वाट्यांनी तो चल्लो, थंय सुवार्ता ताणें परगट केली, त्या लोकांक ताणें गूण केलें, सगळें बरेंपण केलें, जाल्यारय एक लोक परिवर्तन जायना. जाल्यार ह्या 3 शारां विशयन जेजू आज बेजाराय उलयता. पळय, आमच्या जिवितांत आमकां मंगळूर घरांक चड जावन ह्या आमी खंय आसा थंय चड आनी चड रितीऱ्यो आमकां मेळटात, चड आनी चड मागणे जमोती आमकां मेळटात, चड आनी चड मागणे करचें आमकां दिसता पळोवन. पूण जायतो लोक अजुनूय जिवीत परिवर्तन करना. हाका कितें सांगचें तर हांचे विशयन ती जेजू आज खंडीत जावन बेजाराय उलयतलो. जर आमचे मदें कोणी आसा जाल्यार आज आमी चिंतून पळया. आमी देवाचें उतर आयकलां, आमी रितीऱ्यो केल्यात, आमी मागणे केलां, जाल्यार आमचें जिवीत जर परिवर्तन जायना जाल्यार, आमच्या जिवितांत बदलावण जायना जाल्यार तर खंडीत जावन जेजू आमचे विशयन बेजार उलयतलो. आज समजून काडया मुगोच्या भाव आनी भयणी. आनी तेंचो उतार थंय मुखार तो म्हणटा, जर आमी एंत उतार एंत अजापणे अद्भुतां आमी सिदोनाच्या लोकां थंय केल्लीं जाल्यार, आनी त्या लोकांक प्रत्येक जाण पळया खंयचो लोक तो सिदोन शारांनी केल्ली ती अजापां, थंयचो लोक खंयच्या काळार गोनी वस्तूर आनी आंगार गोबर आपली जिणी बदलतलो. देखून जर तेज्या तीर आनी सिदोना गांवाक मेळची ती काकुळटी तुमकां मेळची ना म्हूण सांगता. देखून जर देवाचें उतर आमी आयकता जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी फुडें सरचें. जाकोबाच्या पत्रांत ती आमकां सांगता 1 अध्याय 22व्या वाक्या, देवाचें उतर आयकून जर त्या प्रमाणे आमी चलना जाल्यार आमकांच आमी फटयता. देखून आमी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना, त्या प्रमाणे जिवंक आमी फुडें सरता. हर एक दीस आमकां देवाचें उतर मेळटा. हर एक दीस खंय कितले आमी ऑनलायनीर मागणी आयकता, कितले ऑनलायनीर रितीऱ्यो आयकता, कितले आमी फिजिकली वचून आमी रितीऱ्यो अटेंड करता. आमच्या विर्गजांनी जावंक पुरो, रितीर मंदिरांनी जावंक पुरो, कितलें पुरा मागणी आमी करता, रितीऱ्यो आमी करता. जर आमच्या जिवितांत कुस्कूट तरी जिवितांत परिवर्तन जायना जाल्यार, जर आमचे तें आसलेल्यो वायट सवय आमी सांडिना जाल्यार, तर देवाचें उतर आमी निर्फळ केल्लें बरी जालें न्ही. जेजून केल्ली सुवार्ता, ताणें केल्ली ती चल्लेली ती वाट, त्या
3 शहरांनी कोरजिनाक बेतसायदा आनी कफरनाव ह्या शहरांनी केल्ले वावर जर आमी सिदोन शारांत केल्लें जाल्यार थंयचो लोक केदा लागीं बदलता म्हणटा. देखून मस्तपटी आपोस्तल खंयच्या एका गांवाक येताना पवित्र आत्मा आडयतालो तांकां त्या गांवाक वचनाकात, त्या शाराक वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार तो लोक परिवर्तन जायना. तुमी देवाचें उतार परगट करून कितली अजापान अद्भुतां केल्यारय तो लोक परिवर्तन जायना. देखून त्या आपोस्तालांक पवित्र आत्मा गायड करतालो त्या शाराक वचनाका. आनी एका वाटेन खंय गिरा ती पेद्रूक सोपन पडटा, या सांबावलूक सोपन पडटा आनी थंय ताका आपयता आनी त्या गांवाक येतात ते. ओले पुरो संगती आमी पळयता पवित्र पुस्तकान. देखून आज प्रत्येक जावन पळया, जो कोण जेजूचे उतार आयकता, देवाचें उतार आयकता, तो खंडीत जावन जेजूक आयकता. कोणीय जावं दी तो सुवार्ता परगट करतलो, तो लायक जावं दी, याजक जावं दी, या धर्मीक कोणीय जावं दी. जर देवाचें उतर आमी आयकता, कितें आमकां देवाचें उतर जाय तें आमी कान घेवचें, त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करचे, ते जाल्यार आमी देवाक आयकता, जेजूक आमी आयकता. आनी जो कोण देवाच्या उतराची बेपारवा करता, तो ताका धाडलेल्याची. कित्याक म्हाका आज धाडला जाल्यार जेजून धाडला. कोणी सुवार्ता परगट करता जाल्यार ताका जेजून धाडल्या. जेजून धाडल्या शिवाय, जेजून तें गिफ्ट दिल्या शिवाय, जेजू तांकां तें रिव्हिलेशन दिल्या शिवाय, पवित्र आत्म्याची मजत तांकां दिल्या शिवाय कोणूच ती एक उतार परगट करूंक शकना. जर करता जाल्यार तांची तुमी बेपरवा करची न्ही म्हणून सांगता. कित्याक जो कोण तांकां स्वागत करता जाल्यार तो म्हाका स्वागत करता म्हणटा पळया. जो म्हजी बेपरवा करता जाल्यार तो म्हाका धाडलेल्याची बेपरवा करता. कोणें जेजूक धाडलेलें ह्या संवसाराक बापान धाडलेलें. ताच्या पुताक क्लेस्त जनीत पुताक आमच्या साल्वासा खातीर, आमच्या सोडवण्या खातीर, सुवार्ता परगट करच्या खातीर आनी सर्गींच्या राजाचो उजवाड संवसाराक परगट करच्या खातीर ताका ताणें धाडलेलें. उजवाड जावन तो आयलेलो, मोग जावन तो आयलेलो. ताका मस्त लोकांनी स्विकार करूं ना. फरिसेवांनी, सदुसेवांनी आनी प्रत्येक जावन त्या सर्व लोकांनी ते ताका स्विकार करूं ना ताच्या जिवितांत. आनी पळयलें आनी ताणींत ताका धर्म दिलो, ताणींत ताका कुर्साय ताका म्हणून बोब घाली आनी एका सोराक सोंडी ताका कुर्साय म्हणून सांगलें. कितले लोक आसले पळय. हे सगळ्या त्या दाळाचे सर्व लोकांनी जेजूक इन्कार केलें. आजय तेंत घडता ह्या संवसारांत, आजय तेंत घडता. आज जर जेजू ह्या संवसाराक आयलो जाल्यार खंडीत ताका कुर्सायता, ताका सोडिनात, सुवार्ता परगट करून सोडिनात. तवल्यो पुरो अडखळ्यो आज सुवार्ते खातीर येती आसात. आनी सगळ्या संवसारांत आमी पळयती आसा असले जायते जण मिशनरी देवाचें उतार परगट करूं येताना कल्या पुरो कस्तांनी पडटात. कितलो लोक आज सुवार्ता परगट करतलो जैलांनी आसा. बरें करतलीं, बरें कामां करतल्यांक धर्न विचार करून घाला भितर. आनी असली परिस्थिती आमच्या थोड्या भारत देशाच्या थोड्या गांवांनी चलता, थोड्या राज्यांनी चलता. आनी जायते कडेन आमी पळयता असले परिस्थिती. आनी देवाची सुवार्ता परगट करचे हर एकल्यांक आमकां कालच्या दिसा सांगलें जेजून 22-70 धाडलां जाल्यार त्या ग्रुपांत आमी सगळीं आसा. देखून आमी खंडीत जावन वन बाय वन एकल्याक आमी सुवार्ता परगट करयेत. पब्लिकली न्ही जाल्यार आमी वैयक्तीक तरान दिसाक आमकां कितलीं जाणां मेळटात, तांकांय सुवार्ता परगट करता. जर तुमकां स्विकार करता जाल्यार खंडीत तीं जेजूक स्विकार करतात. जर तुमची बेपरवा करता जाल्यार खंडीत तीं जेजूची आनी ताका धाडलेल्याची बेपरवा करतात म्हणटा. देखून आज आमचें समजया आमी प्रत्येक जावन खंयच्या जिवितांत आमच्या जर आमी देवाचें उतार आयकलां जाल्यार आमचें जिवीत संपूर्ण तरान परिवर्तन करून देवाच्या लागीं येवन देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक आमी फुडें सरया. आनी खंडीत जावन असले आशिर्वादा देव आमकां समेस्तांक फावो करूं म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं बातकां मगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फावट जे कुशेन जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. आयचो सगळो दीस तुमकां आशिर्वाद जाल्लो जावं देव म्हणून मागता. देव बरें करूं. थँक्यू.